चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या माणकामती कार्यावळींत तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार तियात्र पालकाची सेवा जायते मनीस आपल्या काळजा मनान कोत्तात. थोडे फावटी ह्या पालकाचेर कितें घडटा ताचें तांकां खूब दूख जाता. प्रामाणीकपणान सेवा करपी मनीस सदांच आड वाटेन येतल्या मनशाक ताची ताका तिडोक मागता. थोडे फावटी हें मनांत बाळगून आपलें लिखाण करता आनीक आपलो बऱ्यांतलो बरो तियात्र आपली बऱ्यांतली बरी कला सगळ्या सांगाताक लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. तियात्राच्या मोळार तळमळीन वावुरपी असोच एक कलाकार जाचे बरोबर आमी आयज ही मुलाखत करतात. ताचे विचार ताचें मन तुमचे मेरेन हाडपाचो हांव ही कार्यावळींतल्यान प्रयत्न करता. पळय आयच्या आमच्या कार्यावळींतलो मानेस्त जुजे किरीतपणी आयचे कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. देव बरें करून बाप चेतन बाप. जुजे जायते तूं तियात्र पळयता दुसऱ्यांचेय तियात्र पळयता आनीक तुजे विचार हांवें सुरवातेकूच म्हटलां तुजेय विचार तूं तातूंत वेगळेपणी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. तर ही तियात्राची जी उमेद जी कला ही बरोवपाचें पेन तुवें केन्ना हातांत घेतलें? सुरवातेक हांव मुगे पायगलो तियात्र पयलो नाशिल्लो चायल्ड आर्टिस्ट. तेदो हांव 8 ते 10 वर्सां आसलोलो 1986 रेंदेर जाकी पायचें नांव तेदोले फेर्नांडीस. ताका तितून रेकॉग्नेशन मेळना म्हळ्यार बरे फामाद तियात्रिस्ट ताका नाचोन गेले पयले. मागीर तेजे उपरांत स्कुलान सगळो चड तेंको स्कुलान शिकता आसतना 8 आसतना हांवें हेळ बरयलो. SSC पावता आमी म्हळ्यार वानेक प्लेबा बरोवन सगळ्यान नाचों बी लागोन स्टार्ट केलें 11th वर्सान. म्हाजी 25 वर्सां आमी सेन्सिल दे बेनावली हो एक ग्रूप हेळाचो 25 वर्सां चलयलो आनी गेल्या त्या वर्सा हांवें हेळ बरयलो. हेळ बरोवच पयलो 2016 हांवें पयलो मुगे सोसात एंटरटेनर्स हे जे आसऱ्या कला पयलो तियात्र भायर काडलो हें काळीज मोगाचें. तें काडपा मुगे फ्रेंडूच तें म्हणपा लागले सदां तूं दुसऱ्यांक बरोवन दितलो तूं काडपाना. हांवें सांगलें तुम तर सगळे बारबो एकठांय रावताय जाल्यार हांव येता मुखार आनी तुम तर एकठांय रावनाय जाल्यार म्हाका मेसां येवपा नाका म्हण. कित्याक हांवें तियात्र फिल्डांत चोयलां आनी पयलीं चोयत येयलो. हांवें दुसरें एक्टिंगूय केलें. एक्टिंग करपा बंद केलें. गाल्फां गेलो. गाल्फांसून रिटर्न येयलो. गाल्फां देखून आसतना हिंग रायट अप करून जाय जाणां धाडलो म्हळ्यार आतां हांव तो रायट अप करपा बंद केला. आतां हांव मुगले सद्या तियात्र बरयता. सद्या सोसात एंटरटेनर्स हेज्या प्रोडक्शना अंडर पयलो मुगेलो हें काळीज मोगाचें. ते उपरांत बरयल्लो पाकटे नासलेलीं सुकणीं. कांय कारणाक लागून तो शेल जालो कोळी आहा म्हळ्यार मुखार तो हांव भायर काडलो आनी होच हालींच मुगे चललो तो मोगान फुलां रागान कांटे. हांव तियात्र काड उपरांत सगळे एक्टरां पयलीं घेवन बसोता. मुगे क्रिटिक्स आहाय थोडे इवन युरोपियन्स बी आसताय ते म्हाका सारके लायक कोताय. तेंचे बारार बसोता. तेंको हांव मुगे ओपन मायंड सगळें हें घाता सगळे विचार ते म्हाका मातशें गायडलायन्स कोताय. मेण बी सारको म्हाजी मुगे जाता फायनलायज तियात्र करून. पयलोच जो पायचो तियात्र एक भुरगो कलाकार कसो तूं न्हेसलो त्या उपरांत खरेंच तुका दिसलें की आपणें अशें न्हेसत रावचें जावं इस्कॉलांतल्यान जेन्ना शिकतालो तेन्ना की हें हातूंत कितें तरी मेवता जावं तुजी उर्बा वाडोवपी कोण तरी तुका मेवलें? उर्बा वाडोवपी म्हळ्यार घरां पयलो पांय तियात्र काडटालो. पांय तियात्र काडच काडना आमगे मुगे भाव मुगे भयण आम पोड्डेलान तियात्र कोतालीं घरांत विदीन घरां भितरच म्हणजे वांगडांत. तेन्ना सावन ती पयलीं सावन हें उमेद आसलोली. मागीर पांय तियात्र काड उपरांत म्हाका मातशें चड अडचण जाली तियात्र फिल्डां येवपाक. आमगे घरां कोणूच सपोर्ट कोना जालो तियात्र फिल्डां वचपाक. पूण कित्याक? पांयन कांय केलें ना म्हणपा लागले तूं आनी तियात्रां येवन वचोन कितें कोतलो आनी आतां चोयलें हें सारकें दिसता. आतां कितू मुगे तियात्र भायर घेवन खुंयचे कडेन वच लोक थांबोवन म्हाका हात दिवपा येता तुगे तियात्र आसा तियात्र ना म्हणटा तेर आसतना लोक जायना आमकां.
आम लोक जेन्ना म्हणून लोकांचे शिण करना लोक चल मोटरी माझी अशें म्हणटा आवय आमी त्या तियात्रा बेश्टी गेली तुगे काय बरें तियात्र म्हूण लोक माझी रिग्रेट जाता ताका लागून हांव मुगे न्याय देखून तियात्र काडचे पयलीं लोकांक म्हणपाक वतालो तुमी रिग्रेट जायना जावपाक मुगे पयलो बूक बा करया म्हूण हे पाटी हेळा देखून म्हाका तशें जालें हांवें पयले पाट काडलो सांचेलान हेळ बंद केलो आतां हांवें काडो उपरांत म्हाका दिसलो कोड्या मार्केट जावपा ना म्हूण मार्केट आतां सारकी बॅड जालो कोड्या म्हळ्यार मुगे देवा करप्यान पयलो हावसफूल जावन आसलेलो खेळ जावन जो लोक चयला तो म्हाका पोत पोतून फोन करपाक लागलो बाबा आम खेळ मेळटलो तेदो हांवें मातशें लोकांक म्हळ्यार मुगे 1 म्हयनो एडवान्स एड येतालो तेदो हांव तुमच भोगलेलो म्हाका कोणें पयलीं बूक करूं ना आतां सगल्यांगे बूक आहा तें कॅन्सील करून म्हाका तुका दिवपा मेळना म्हूण पूण ह्या फेळांतल्यान तुवें समाजाक कसली देख दिवपाचो प्रयत्न केलो हे समाजान हेळांतल्यान जायती देख दिवपा जाता कित्याक हो हेळ गांवांत जाता एक्चुली आमी सोमतो हेळू बंद करपा आसलोले हांव सेन्सील बा नाका म्हूण आतां आमगे ग्रूप आहा तो सारको चड स्ट्रॉंग आनी सपोर्टीव आहा आनी आमगे जायती आमी चॅरिटी कोताय तेका लागून गुड्या देवा बेसावन आमगे पयलो हावसफूल जाता आसतलो म्हाका दिसता ह्या वर्सा देखून आमी आख्खो 1 दीस कलांगूट दिलोलो हेजे आमकां कोणें आख्खो दीस बा दिलो ना एक बाकोन येयले आसतले ना म्हणून आमी आख्खो दीस कलांगूट दिलोलो आनी कलांगूटकारान येत्या वर्सा ऑलरेडी बूक करून दवरलो तें कितू लायक जालो हांव 3 वार्ते बरयता 3 डिफरंट सब्जेक्ट घेवन सेम अशें कांयच नाय कित्याक हांव एक कसलो थीम घेता तो इतलो हार्ड घेता सारको लोकांक मेळपा जाय ती मॅसेज नाजाल्यार हांव कोन्ना आनी म्हाका दिसता जरी तरी मॅसेज लोकांक बरी तरी मॅसेज वचना जाल्यार कोण आसतना रावल्यार बरें पूण जशें आतांच तूं म्हणटालो पळय की जायते बरे तियात्र पालकाचेर येतात पूण तांकां लोक जायना फकत तुजेंच म्हणून हांव अशें आनिकूय बरोवपी आसात तांचे येतात हाचें मूळ कारण कितें आसूं येता थोड्या लोकांकूय थोड्या एक्टरांकूय लायक करून दवरलो कोडे पयलीं हेंचातले कोण आहा ताका लागून तुमी चयलां आतां बोर्डाचेर एक एक्टर 3-4 जाणां नेसलो आसता आनी ते तर तुका आहाय जाल्यार तुका तियात्र देवून घेवपाक जायते त्रास जाताय आतां म्हाका देखून जायच्या म्हणटाय तुगे तियात्रांक कोण आहाय हांव मागीर तेंका कितें सांगता कोण आहाय तें सांगनाका तियात्र केसो आहा कोण केसो भुमिका आपल्या एक सारकी काळजांतसून दाखयता तें येवन चोयाय म्हूण तुमी हाय म्हणटा वयताय आनी म्हाजी तेसो व्हड सिनियर म्हणटाय ते कांय म्हणाय मरे एक कांतार म्हणून मरे गेल मरे रिग्रेट जाता येताय मुगे तियात्रांक केश कोण रिग्रेट जावपाक केन्ना दिवपाना आतां ह्या तियात्रांतली जी कांतारां जावं कांत आसतात हाची भरपावळ कोण करता हांवच कांतारां सिंगर्स हाडटाय तेरो आसता हांव मुगे कांतारां काण दिता कांत हांव माता आख्खो A to Z रायट कोता आयज मेरेन तुवें एक 2-3 तियात्रांची नांवां सांगलीं तरी आसतना तुज्या तियात्रांची वळेरी खूब व्हडली आसा व्हडली आहा म्हळ्यार चोय आतां फ्युचराक कितें जाता तें पूण तुवें जायतें लिखाण केलां जायत्या लोकांक तुवें दुसऱ्यांक तुवें रायटर डायरेक्टर केल्यात ते जाले जाय जाण आहाय एक्टर देवून कोण दिले मागीर ते वयता दुसऱ्या ग्रुपान जॉयन जाताय म्हाजी वच जाणीसरो नाय म्हळ्यार वच जाण आजून देखून ते हाय हालो बी बरें आहा आमगेले फ्रेंड सकयल एकदम बरें आहा म्हळ्यार हांव देखून खूद सांगता हांव तितून स्टॅब्लीश जालो ना तुमकां तर बरो एक सिनियर मेळटा बरो डायरेक्टर 40-50 स्टेज जाताय तें गोसाय म्हूण कित्याक थोडे जाण आतां तियात्र फिल्डांचेर रावन GF आसयताय मुगे ग्रुपान सगळ्याक ऑलमोस्ट ऑल द बिजनस केसो आहाय मुगेले सो ताका लागून म्हाका तितून अडचण जायना म्हाका जाय ते कास्ट म्हज्यान घेवपाक मेळटा आतां थोड्यांक हांव कितें सांगता तांकां हांव मुगे 15-25 अशें करून जाताय तेंगेले 40-50 म्हळ्यार चड जालें न्ही तांकां हांव सांगता बाबा तुम तेंको वसाय मागीर ते एक्सपिरियन्सूय करूय तुमकां बऱ्या पडटलें फ्युचरा बी म्हूण आनी हेज्या मुखार देखून आतां न्यू कामरांगे जायत फोन येयले म्हाका आमकां इंट्रोड्यूस कर रे आम घाल रे बी म्हूण हांव तांकां सांगता हांव इंट्रोड्यूस करपा वतो म्हूण गुड लिपोन दवरलो थोडे जावन कौशल करता ह्या म्हज्या कुडीचेर नदर मारून पडय बाबा हे सगळे हे दार बाबा तुजे बायलेक दिल्यार माय हे सगळे दाग तुका म्हजे बरकाने दिल्या आनी क्या तुज्या पुताच्या सुखा पासत तू हे सगळे दूख सोशीत रावली माय वय मोठा बाबा आता तू म्हाका सांग तुका माणसाय गोपाळ माय हांव चुकलो म्हाका गुन्या बरोस
आमी पळयता आसतना तुजो गांव बेनावली हय बेनावली म्हटलें काय ना कलाकार थंय घडटात कलाकार थंय जल्मतात कलाकारांचे संगीतकार थंय आसात सगळे तरेचे सगळे थंय मेवता तर तुज्या ह्या निमाणो जो तियात्र तुजो आतां चलता ताचे वयर थोडें भोव हांव जाणून घेवंक सोदतालो हो तियात्र मुगेलो मोगान फुलां रागान कांटे मोगा स्टोरी म्हणजे आमी ती कित कोन्न घेयली हांव तांकां सांगतालो आतां मोग कोन्न एक फोटो कोण चेड फोटोयता कोण चेड फोटोयता माय पाय तूं तांकां त्रास कान वाडयताय ही मोगान पळय म्हणटरी माय पाय बी कांय आयकप ना आपल्या गेले ओन पाताचेर चलप आनी म्हाजी त्रास येयलो म्हणटरी मायन पायन तें दूख भोगप हें जायना जावपाक हें आमी चिंतिलें आनी आम तेजें एक हें केलें आमगे टीम आसलो कितें मोग म्हळ्यार कितें कोन्नु मोग म्हळ्यार एक तुज्यान 10 जाणां मोगान पळोवपा जाता 10 जाणांको तुज्यान काजार जावपा जायना उतर एकल्याको दिचें काजार एकल्या कडेन जाचें तशें करून तें चिंतिलें आनी आमी तेजे टीम कोन्न आमी तो तियात्र बरयलो आनी तूं मॅसेज आहा म्हणटी सारकी हांवें 2 भागान बरयल्लो 10 जाण म्हणटाय मोगान फुलां फर्स्ट हाफ सारको बरो आहा फर्स्ट हाफाको मोगान फुलां काबार आनी रागान कांटे म्हणटा तो सेकंड हाफा दाखयलें तें सोडू उपरांत कितें जाता कोण भाव भयण आसल्यार तेंक तुमकां कितें दूख भोगता आसलोली तितून दुसरे भाशेन मॅसेज इज टू गूड ती लोकांक सारकी चड एप्रिशिएट केलोली हा आनी सिंपल मॅसेज ती मोगान फुलां रागान कांटे म्हणटी मोगान आसतना सगळीं फुलां राग जाल म्हणटरी कांटेशी हातूंतलो खंयचो तरी तुका कांत उगडास आसा वय हांव म्हणटोच कांत सारको चड बरो लोकांक मानून गेलो हा तो माय आसलेली जाल्यार तूं जावचें नासलें अशें मायचो उगडास करून रोडटा दुवे तुका सोजमो कशें उगडास करून मायचो घेवन निंता तिचें चुशें ल्हानूच पोरी मोगान पळोवन मोगानूच जालें पिशें मोगान पळोवन दीस काडटा रडोन दुवे कसली जाली चूक आशेतालो सदां चिंतालो दिवंक तुका सगलें सूख मोज्यान तुका दिवंक येता कोण मारीत मोगाची बूक उजवाडूच आसतना दुवे तुज्या जिवितान जालो काळूक माय आसलेली जाल्यार तूं जावचें नासलें अशें मायचो उगडास करून रोडटा दुवे तुका सोजमो कशें उगडास येतोच मायेचो घेवन निंता तिचें चुशें ल्हानूच पोरी मोगान पळोवन मोगानूच जालें पिशें ल्हानूच पोरी मोगान पळोवन मोगानूच जालें पिशें आतांय तूं त्या कॅरेक्टरान भितर सरलो कारण तुजी धूव आसता तुजी घरकान्न आसना आनीक तुजे घरकान्नीचो आनीक तुजो मोग तूं तुज्या भुरग्याक दिवपाचो प्रयत्न करता हय ताका दिता हांव सगलो मोग दिता म्हळ्यार ताका हांव जेन्ना सांगतालो तेन्ना तें आयकना आसलोलें ताका फकत मोगू दिसती पडटालो न्हवऱ्यालो हांव ताका मायचो आनी पायचो मायन आनी पायन भुरग्याक कितको मोग दिवपाचो कितको भुरग्याक सजमावपा जाय हें हांव ताका सगलें सजमायतालो म्हाजी तेक कोटा माय पाय घे मोग चड गरजेचो हो न्हवऱ्यागे बी म्हाजी गरजेचो न्हवरोय जावो ना न्ही म्हळ्यार असो न्हवरो नाका जो कोण फोटोन बी वयता तो केन्ना रस्त्या बाग जायते पाट चोयला हांवें कोण चिवडां चेडे रस्त्यार पीस जावन भोंवताय ती तेंचें कारण कितें मोग तेशें कोण पीस जालो आसत मुगे चेडूं मागीर तेणें दोग घेयलो आसता तो मोगाचो दोतोर कितें म्हणटाय ताका ओकोद ना तेणें फकत दोग घेयलो कोड्या तेसो दोके ओकोद ना तेका जागो मोग तें बरें जाता जाल्यार तेन्ना हांव ताका कितें म्हणटा बरेल्या मनशां कोड्या कोण मोग दिवपा हाट सोताय एसो पिशांको आनी कोण काजार जातलो कोण तुजो मोग कोयतलो मागीर ते एकलो चेडो बरो भितर सोता तागे तो पयलोसो लायक केलो आसा ताका तेगे मोग मेळ म्हणटरी मागीर तें बरें जाता जुजे आमी जायते फावटी भासाभास करता आसतना जायत्यो अश्यो बऱ्यो स्टोरीज बऱ्यो काणयो लोकां मुखार वेगवेगळो मनीस हाडटा जे भाशेन तुवें थोड्याच उतरांनी म्हाका दिसता जे ऑडियन्स आयकल्यात तांकां तें खूब आवडटलें पूण थोडे फावटी एक कांयच आसना
पूण तो तियात्र सुपर हिट जाता. तो लाखूय म्हणपाक जायना कित्या तियात्र लोक चोयताय तो देखून हे आमकां सांगता अरे आम तो तियात्र चोयलो हेगे तियात्र चोयलो तेगे तियात्र चोयलो ते तियात्रा कांय ना ते आसता हावसफूल पॅक हावस म्हळ्यार हांव कोणाक पॉयंट आवट केन्ना करपा सोदना मुगे एक सदां एक हें चिंतपा सायडीक जोण एकल्याको जात तेश कोन्न जोण एकलो बरयता हांव केन्ना कोणाक क्रिटिसायज कोना तेको जात तें तो कोता मोको जात तें हांव कोता हें मुगे इतलेंच. तुजे आमी ह्या तियात्रांचो दर्जो आनीक वाडयतलो जावं आयज जायते तियात्र आमी तियात्राचेर उलयता आसतना तुजोय तियात्र तातूंत येता जे भाशेन तुवें दर्जेदार तियात्र लोकां मुखार हाडला हे भाशेचे दर एक रायटरान थोडो अभ्यास करून थोडो भार घेवन जावं जे भाशेन तुवें म्हटलें तुजे गॅस्ट आसता तांचे बरोबर तूं बसता आनी थोडी भासाभास करून कितें तरी वेगळें जावं तांचे विचार तातूंत मिसळ करून तुजो वावर लोकां मुखार हाडटा हे भाशेन तर केलें जाल्यार कित्या जावपा ना. वेन आय वॉज इन दुबय हांव दुबय आसतना हांव सावथान सिलेक्ट जाल्लो स्क्रिप्ट रायटिंगाक आर माधवाना बरो इंटरव्यू जालो म्हगेलो इंटरव्यू जालो म्हणून बेश्टें टॉक जाल्लें मुगे फ्रेंड आसलो तामिळनाडूचो तेणें म्हाका ताका इंट्रोड्यूस केल्लो तांकां हांव सदां अशें करून सांगतालो म्हाका सारकें चड लायक म्हूण स्क्रिप्टींग बा करपाक मागीर तेणें म्हाका ऑफर दिलो सावथां यो म्हूण तेंगे वर्कशॉप आसताय थिंग करपाक तिसली तर वर्कशॉप आमगेल्या कला अकॅडमीन बा केली सॉरी आमगेल्या तियात्र अकॅडमी इवन कला अकॅडमी एज वेल तेम तर केली जाल्यार तियात्रा दर्जो कितले वयर काडपा जाता. आतां आमगे दर्जो वयर येत व्हरो म्हळ्यार आमगे आनी ग्रासरूट आनी कांय उरना. आज व्हड एक्टर आहाय जे एक्टर वानेक प्लेयासून हेळांसून येयलोले वानेक प्ले बी चडशे इगोर्जिंको जावप ते फादर बी करप आनी आतां हेळूय सारकें ते तितू क्वॉलिटी उलो न्हय आनी वानेक प्ले टोटली बंद जालो कोडे हाय. आतां कोणूच सिनियर डायरेक्टर आहाय ते रिस्क घेवन यंगस्टर्स हाडपाकूच सोदनाय. आमचे सो डायरेक्टरांनी स्ट्रगल आहाय तेमी आनी स्ट्रगल आहाय तेंकां हाडपाचें आनी ते एक पाट पॉलिश जाले उपरांत सिनियरां वचपाचें म्हणजे अशें करून दिसो दिशें आम फकत पॉलिशी करपा व्हरले एट लास्ट आमकां दिसता आम तियात्र फिल्डान ना कारण आम पॉलिश मेकर ना गायले दी बरो ना हांव चिंतालो आतां आमगे चोय ते सिनियर बा आहाय कितें कोताय आतां आम पयलीं लोकांक कोन्न दवरलो म्हण आमकां मेळ्ळा आमी नॅक्स्ट जनरेशनाक कितें कोन्न दवरला कांय ना एकमुल्याचेर दुस्मान काय जावप एकमुल्यार रागान चलप हो आहल्याक म्हळ्यार तो नाचना हो येयल्या म्हळ्यार तो येयना. हांव कितें म्हणटा म्हाका हांव मुगे ग्रुपान दिवून सांगलां मातशें फेमस जावन अशें करून बरोवल्या बरो म्हाजी आमच्यान कितें करपा तें चोया म्हणून म्हाका जायतें प्लॅनिंग आहा म्हळ्यार आतां देखून आतां हांव तियात्र दोन मुगे पायपलायनी आहाय म्हाका तेंका हांवें डिस्कस केलें एक दीस सिटींग ऑन ते म्हणपा लागले दोनीय बरें आहाय हांवें म्हणून हंच करुया ते म्हणपा हंच करुया अशें करून उलयता हांवें कितें म्हळें एक मनशान केन्ना सांगूंक जायना अमको भुरगो बरो म्हूण ते मागीर दोगूय भुरगे बरे आसताय म्हाका दोनीय बरें म्हळ्यार दोनीय बारबो करूंक जायना. यो बाय यो यो कितें जालां फादर वाडकाक घेवन उदकाक बेता फादर निकला हें सगळें कितें फादर हें सगळें जावन हो गुन्यांवकारी हो म्हजे दुयेंचे मोगान आसा ते चेडवा लागीं काजार जावंक जाय देखून ताणें म्हजी दुयेंस सोडली देखून म्हजी धूव अशी जावंक पावली. बाबा जे देवान घडलां तें मनशान घडूं जाय देवान निर्मिलें देखून तुमचो एकूट जालो तें जावन आसलें तुमचें निर्मोळ पूण आज तुवें म्हजे दुयेक कितें दिलां तें जावन आसा मोगाचें फॉर्मोळ. जुझे फेर्नांडीस खरेंच जायत्यो गजाली तुज्या लागच्यान हांवूय शिकता. दर फावटी तूं म्हणटा की तुजे जे इश्ट आसात तांचो तुका आदार मेळटा की दोनूय एकूच मायचे पूत खंयचो बरो आनी खंयचो वायट हें थारावपूय कुस्तार तरी आसतना एक कोण फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड आतां केमन आमगेलो कोळे एंड्रू द टॉल फेलो लांबेलो एंड्रू फाटल्यान आतां आमगेलो जेसन आहा देन सेन्सिल दे बेनावली आहा सेन्सिल दे बेनावली आनी हांव चड तेंपा इश्ट म्हाका दिसना तूं फ्रेंडशीप आनी कोणाक गेली आहा इश्ट म्हूण मोर देन 35 years मस्ट बी नाव म्हाजी एंड्रू जेसन आनी आतां न्यू सारको हांबी असो जॉयंट जालो कोणी आगूस दे कलांगूट सारकें हान मान रावताय कितें करया म्हळ्यार सुकोर एकलो आहा सुकोर दे मोबोर तो कॉमेडी कोता
कॉमेडी सेक्शन आम तेका आहलें आमचे भिरांत आसना हांव म्हणटाचें हांव कॉमेडी बी हांव सांगता कितें करुया कात करुया ते आनी आतां दोन तियात्र जाले रुजार जॉयन जालो कोडे रुजार दे मायणा आतां दे मायणा गे भाव अशें करून आमगे सारको आतां फ्रेंड सर्कलां सारको बेस्ट आतां मानूय बी जॉयन जालो कोडे मानू एक बरो आर्टिस्ट पयलो वचोन बरो म्हळ्यार चड बरो म्हळ्यार तेगे आवाज म्हाजे केसो अडचण्या लागून तेणें तियात्र फील्ड सोडत येवं नको ते कारणे दोनी तियात्रां जाले तो मुगे आहा आनी नेक्स्ट तियात्रां तो न्हेसतलो पूण समज थोडीं कांतारां खंयचे जे कांतोरिस्ट आपलीं कांतारां म्हणटात तांची केन्ना तरी तपासणी जाता काय ते वखदार येवन कांतारां म्हणटात ही हॅबीट आनी केन्ना चेंज जावपा ना आमगे पीच काडपा एक टायम आसता म्युजीक बरोयलो एक पाट आसता तांकां पयले ला 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 कोण गेले ते कांतारा कितें रिलिक्स आसता ते कांय खबर आसना तियात्र जाल म्हणटरी ते दोन कोटा डायरेक्टरा तें कांतार कितें पूण ते कांतार जाल्या उपरांत ऑडियन्सांक कुच जाता कुच जावन म्हाजे हांवें कोडे न्ही डायरेक्टराक येता म्हाजेर आरे तो कितें रे अशें करून कांतार आमचे म्हणटा तेंचे म्हणटा कोण मागीर तें हांव आसान तेकोय जाता म्हळ्यार इने मागीर तियात्राक एकदां तूं पळो नाजाल्यार वयर चलो दोनूय आहा बरें जाल्यार चलो बरें ना जाल्यार तूं पळो लोक म्हाजे म्हणटा ते कांतार बरें ना हें बरें ना कोण काबार तियात्र बरें तियात्र काबार ताका लागून म्हाका दिसता आनी हें केल्यार बरें रिहर्सला टायमाक कांतोरिस्तांनी हें कांतार म्हूण दाखोवचें खरेंच आनीक एक डायरेक्टर आसता ताचो जावं तूं तुजो स्वताचो पंगड आहा म्हणटच तुजी थोडी आकारणी आसा आसतली की कसलीं कांतारां आसचीं हांव मुगे कोणाको कांतोरिस्त बी सेपरेट हाड जाल्यार हांव तांकां सब्जेक्ट दिता चडसो आनी थोड्यांक सब्जेक्ट दिवपा नाका ते कांतरांक हें बी आसता फॉर एग्जाम्पल मेन मारी ओरेगन ते बा ते तेंगे कांतरां हाडटाय आनी कोण बी आहा म्हणटा इवन म्हाका कॉन्सेप्शन जाता तुवें दॅट इज हीज ओन आतां आमगे आनी कोण आहाय म्हणटा आतां इलियन आहा बेस्ट सिंगर शी इज तेंकां कांतार म्हणटा हांवें कंपोज केलो म्हाजी थोडीं आहा जे अशें कांतोरिस्ट आहाय तेंकां हें आसना म्हळ्यार तेम देखून म्हूण दाखयल्यार बरें कांतार नाल्यार हांव तेंकां थीम दिता एक सब्जेक्ट दिता हेचे काडया म्हूण म्हाजें हांव सोयता ओके बरें आहा गो हेड नाल्यार कितें चेंज करपा जाल्यार पयलें करूं जाता न्हू पूण हो वावर जायते जाण म्हणटात की हो वावर मुखार वता आसतना थोडे फावटी आमकां आमचे संगीतकार आसात तांची अडचण जाता थोडे फावटी आमकां संगीतकार फावो त्या वेळार मेळनात तें सारकें कित्याक काय म्हळ्यार आयज ब्लोईंग सारकें लेस जालो कोडे हें ब्लोईंग लेस जालो कोडे हें म्हणटरी हे तेच नाय कितें जाता हें कांय एक पाटी तें आनी कोणाक गेलो कमिटमेंट गेलो आसता आनी कोणाक वयर दिलो आसता आतां दोनीय तर हेका क्लॅश जाले जाल्यार सारकी दांदोड कितें आमगेलो मेन एकलो तरी टीम लिडर तेंगेलोय आसूं जो नाजाल्यार तेंगे ना जाल्यार खंयची म्युजीक कितें कोण तें कळपा ना बरयल्लो कोडे आहा तेजे एक पाटी स्पीड बा बरयलो आसना तो हो बी ड्रामर बारबो मॅच आसल्यार बरो आतां ना म्हूण तूं म्हाज्यान कितें करपा आतां मागीर ती आतां तेसो करप मागीर तो लोकांक बाबा अरे हेच कितें घेवन येयल्या रे हेच कितें वाजयताय रे म्हूण पूण तुका केन्ना जालां की तुजो जो म्युजिकाचो आखोच मिस्त्री जावं बाकीचे सगळे खंयचे तरी अकस्मात एकलो ना मिस्त्री ना जावं तुजो दुसरो दुसरो वाजोवपी आहा तो ना अशें केन्ना तरी जालां म्हाका केन्ना जालें ना सोफार आनी तुका आतां म्हळें तें देखून वयताय जाल्यार म्हाका पयलें सांगताय ना पयलो मॅक्रोय आसतालो मॅक्रोय देखून आपूण ना जाल्यार पयलो बी सांगप हांव मागीर शेणून हाडटा तेंगे ते मागीर उलयताय एसो म्युजीक गेलो उपरांत कोणाकूय आपयलें जाल्यार तें मेळ्या बी बरें तेंकां आतां सोल्फां बी चोयले उपरांत कितें कोन्न आहा रे ते स्पीड कितें तेमी उलयल्या बरें हय म्हणजे म्युजिशियनाक अरेंज करप गरजेचें गरज आनी तेमी तें उलोवपाकूय जाय बेश्टें येयलो म्हूण नाका तेंगे येयले मागीर चोयताय कांत रे मागीर भितर सांगों पडटा तेसो बी देखून म्हाका सोफार केन्ना जालें ना कितें हांवें दुसऱ्यां बी चोयलां हांव मुगे कितें करता तियात्र 2 दीस इन वेल एडवान्स पयलो देखून आतां ब्रेक बी आहले हांव सगळ्यांक फोन मारता बाबा चोय हांव SIB ना सेल्फ प्रॅक्टीस कोराय आनी म्युजिशनां देखून फोन मारता जाणा मरे म्हूण तियात्र आहा म्हूण मागीर सगळे बरें वयता आमगेलें खरेंच म्हाका जाय तुवें हे सगळे एकामेकाक कॉर्डिनेट करून संगीतकारांनी दुसऱ्याक पावना जाल्यार दुसऱ्याक जायत्या तियात्रांनी आमकां दिश्टी पडटा तांच्या पासत एक कांतार भेटूं तूं बरें जेवता गरीब उपासोन हिंता ताचेर तूं नदर मार तुज्या लागीं नासा जेवण दाखयता तुजें व्हडपण गरिबांक दियादा
देव तुका पावला तुवें देवाक ओकमान केला आयज तूं जियेता फाल्यां जिवीत कोबार सोगलें सांगा उरतेलें तुजें व्हडपण सोंपतेलें सिमेतेरयेकूच आमकां लुगार. Congratulations. मुझे बोल भी दो. Thank you. Vanya, congratulations. Vanya, हांवें सॅमाक विश केलो आनी सॅमान म्हाका विश केलो. म्हाका तुका विश करूं नाका. Vanya, हांव फाटलें सगळें विसरलो. म्हजी चूक जाली. जाणा जावन कोता ती चूक. जाणा जावन कोता ती चूक न्ही. तो जावन आसा त्या चुकेचो गुन्यांव. तुवें तो गुन्यांव म्हाका सांगचे पयलीं तो गुन्यांवाचो अपराध रडोवंक जाय. चूक करून गुन्यांवादार आम सॉरी म्हणूंक जाय तें सॉरी. ती चुकीत दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें दूख येता तें तितलें समेनूय. म्हणून तूं म्हाका खालसांतल्यान समजलें म्हणून. तुजो मोग हांवें म्हज्या काळजांत सांबाळून दवरलो. पूण तुज्या मोगान म्हाका तुज्या मोगान म्हाका प्रेशर केलें. रुबनाच्या मोगान म्हाका बरें केलें. रुबन, तुवें म्हजी सवय केला न्ही. कोणी तुज्या भयणी सवय केलेलें जाल्यार तुका कितें जातलें आसलें. दुसऱ्यांनी आमचे सवय केलेले नाका पूण तेच आमी दुसऱ्याचे सवय करूंक पावना. पायचें केन्ना तरी कांतर म्हटलां. हांव पायगे ओपनिंग हांव पायगे तियात्र कोतलो. पायगे तियात्र कोतो म्हळ्यार तो पयलीं चलपाना. पायगे तियात्रा नांव आसलोलें माय तो शिदू म्हळ्यार तो हांवें घाल फांसो येता संबरून हाडलो फाल्यां कोणें पयला म्हूण. तो तियात्र करया म्हूण हांव आनी सेन्सील रेडी जाले करपा बी सगळें हांवें भायर येता हाडलो तो. एक्टरां बरे गेले सिनियर आर्टिस्टां भोगले ते म्हणपा लागले हांव पण एका आहा तेका आहा कोण तेचो शेल जावन उलो आनी शेल जावन उलो म्हळ्यार म्हाजी तेदना आनी कोण तियात्र काडो फाल्यां कोणें पयला म्हूण. हांव मातशें डिस्टर्ब जालो सेम टायटलाचें करप ना म्हूण. म्हळ्यार पायगे तियात्र तो माय तो शिदू पायगलो तियात्र सारको बेज आहा तो तोच दिलो फकत आत्तां जनरेशनां मातशें चेंज जालें ती चेंजीस केले आनी तियात्र नवो दोतलो माय तो शिदू म्हूण. माय तो शिदू आसलो तो फाल्यां कोणें पयला सॉरी पायगे आसलो माय तो शिदू आतां हांवें कोतो फाल्यां कोणें पयला म्हूण. जायते तियात्र आहा म्हगेलो फायनलायज केलो कोण एकेदां करपा मेळटा ते. जुजे तुजे बरोबर भासाभास करून तुज्या मनांतलें तुवें आमकां जायतें सांगलां. हांव ह्या खिणांत इतलेंच मागतां की ज्या कलाकारांक तो तुज्या नव्या नव्या प्रोजेक्टा पासत विंचून काडटा ताणें विस्वासान तुज्या प्रोजेक्टांक खान मारून हो तुजो जो वावर आसा तो मुखार व्हरूंक. हांव तुका खेरीतपणी आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान व्हड आनीक व्हड यश आवडयता. असोच तूं मुखार वचत राव. अखंड पावलांनी चल ज्या उद्देशी तुजी पावलां खंय तरी दिश्टी पडटलीं आनी हीच आयज गरज आसा जाचे उद्देशी लोकांक वेगळें कितें तरी मेळटलें नवें कितें तरी मेळटलें आनीक बरें कितें तरी मेळटलें. खेरीतपणी आयज तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो त्या पासत खासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खळायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं बाब देवतन बाब तशेंच प्रुडंट मिडियाकूय काळजांतान देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच जुजे सांगाताक जुजे फेर्नांडीसा सांगाताक आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.